2027ची वेचणूक लागी येतात तसतशी राजकीय समीकरणां बदलपाक लागल्यात. मांद्रे मतदारसंघात पार्सेकर वेचणूक लढवंक तयार. त्या वेळार हांव BJPचोच आसल्यामुळे हांव रावतलोच अशें हांव म्हणनासलो. आतां सुदैवानूच म्हणटा हांव आतां इंडिया भायर आसा, त्यामुळे म्हाका म्हणपाक कांय प्रश्न ना. हांव रावतलो आनी हांव कॉन्टेस्ट करतलो आनी लोकांकूय म्हजे हेचेर विश्वास दवरपाक हरकत ना, कारण हांवें तयारी केल्ली. आय एम रेडी फॉर ऑल इव्हेंच्युअलिटीज. BJPन जॉईन जावपाचो केन्ना? प्रस्ताव आयल्यार विचार जातलो, कांय ना. मिक्सअप न्ही, आमी बऱ्या भशेन आमचें जुळोवन घेतलेलें आसा. आमी दोगांयनी ठरयलां की दोगां भितर एकटो रावया म्हणून. हांगा जी सद्या जे हांगा इबाड जाल्ली आसा राजकीय स्थिती आनी सामाजीक स्थिती सुद्दां, हें थांबूंक जर जाय, भविश्या खातीर काही गोश्टी करूंक जाय. आनी हांव ताजे कडेन गेलो, हांवें तें काय करून चल्लो आनी आमच्या दोगां भितरलो पार्टीक कोण ठरोवचो. तेवटेन ठेवी मतदारसंघातूय राजकीय घडामोडी वाडल्यात. खासदार आनी महामंत्री जो आहा हो पक्षा खातीरूच काम करता आनी ते तेंचे कितें समज व्यूज आहा हे पार्टी कडेन घालता. पूण खासदार ऑलरेडी म्हाका सांगलेलें आहा की काम कशें करप, कितें करप मार्गदर्शन सांगता. तूं मातशें जोरान काम कर, लोकां पर्यंत परत वचप. आमी जे वयता तरी आमी वचपूच, प्रवास करिता. एक टायम खंयचे तरी पार्टीच्या आदाराचेर निवडून येयलो, दिसता की म्हाज्या खातीर हांव येयलां, हे सबशें खोटें आसता. कारण पार्टीत ना जाल्यार तितके तूं आमचो विजय गावपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पार्टी ही जायच. ज्या पार्टीन पयलीं उडयला, जे दोन डिफीट जाल्या, त्या लोकांक आनी परत पार्टी दितली काय हो विशय आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.